स्प्रेड जाऊ ना आज मडगाव शिगमोत्सवाची आम्ही सुरुवात केली असा फ्लोट परेडाची दामबाबा घराणे घालणे सुरवात घाले आणि ऑफिसाचें उद्घाटन केलें सत्यनारायणाची पूजा जाली ऑफिसा भितर आणि आज एक्चुअल शिगम्याची सुरवात आज हांगा नाल्ल फोडून केल्ली आसा रिस्पॉन्स मोठ्या प्रमाणाचेर आसा हांव सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांक सांगलां आमी जाता तितल्या टायमाचेर मातशें रजिस्ट्रेशन दवरा काल फोंडे 5 वरां जालीं म्हणून कळ्ळां हांगा आमचे नॉर्मली 12-1 पर्यंत काबार जातालें पण आमचो प्रयत्न आसो की जाता तितलो बेगीन काबार करचो हांव सगळ्यां कडेन मागता की तांणी सगळ्यांनी कॉपरेशन दिवचें मडगांवचो शिगमोत्सव हो अत्यंत मोठ्या प्रमाणाचेर सेलिब्रेट जाता सालसेतीतले आनी लागींचे सगळे लोक मडगांव येतात ताका लागून हो शिगमोत्सव मातसो नेटान जाता हांव सगळ्यांक शिगमोत्सवाची उन्नोनीत परबी सगळ्यांक मडगांवकारांक आयच्या शिगम्याच्यो परब्यो मडगांवचो शिगमो हो फामाद शिगमो आणि त्या शिगम्याची आयज लास्ट डे म्हळ्यार परेड आणि जो फ्लोट परेड आसा ती आतां सुरू जाता आणि ताचे आमचे मडगांव शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्यांनी आतां नारळ वाडवून ताची सुरवात केल्या त्याच बरोबर पर्यटन खात्याचे मंत्री बाब रोहन खंवटे हांणी बावटो दाखोवन ही फ्लोट परेड सुरू करपाक सिग्नल दिला आता आणि आता ही फ्लोट परेड सुरू जातली मडगांवच्या शिगम्याक एक वैशिश्ट्य म्हटल्यार सुवारी वादन ते सुवारी वादन जे आसा ते मडगांवच्या शिगम्याच्या ऑफिसान आज जालें थंय तांच्यांनी जती म्हटल्यो थंयच्यांनी ते वाजयले आणि थंयच्यान तळी घेवन आणि परत एकदां फेटो घेवन दामबाबाच्या पेडार गेले दामबाबाच्या पेडार मिरवणुकीन वचून दामबाबाक फेटो अर्पण केलो थंय बीन सुवारी वादन जालें आणि सुवारी वादना बरोबर थंय जतीचो म्हणपाचो कार्यक्रमय बीन जालो त्या कार्यक्रमाच्या नंतर आमी सगळे चलत नगरपालिके कडेन येवन थंय श्री दामोदराच्या चरणा कडेन थंय पुष्पहार घातलो थंय नाल्ल विडो दवरून त्या कार्यक्रमाची अधिकृत सुरवात करपाक लागून आमी हांगा आयिल्ले आसा हॉली स्ट्रीटा कडेन आणि हे सगळे मानेस्त तातूंत भितर उल्हास तुळेकर दामोदर शिरोडकर आणि बाकीचे अरुण रायकर पुंडलीक हडपयकर हे सगळे जे जाणटेले सगळे जे आसात आनी थोडे कोण आमकां पयस गेल्ले आसात तांकां सगळ्यांक याद करून आयज हो मडगांवचो शिगमो जाणी जिवंत दवरलो ती एक उर्बा आमकां दिली त्या सगळ्यांक वंदन करून हो शिगमो आमी सुरवात करता सगळ्यांनी ताचो आस्वाद घेवचो इतलेंच मागता आणि दामोदराच्या चरणा कडेन मागता की जे आनी ते पार्टिसिपंट जे आसात कसले काय क्लेश आणि कसले हें कांय जायनासतना बरे भशेन हे शिगम्याची मिरवणुकीची वर्ष पद्दती म्हणून चालत आसा ती जावची इतलेंच मागता दामोदर महाराज की शिगमोत्सव कालच्यान 15 तारखेच्यान सुरवात जाली 29 मार्च पर्यंत वेगळ्या वेगळ्या स्थानाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जातले जवळ जवळ 18 मतदारसंघात 15 दिसान हो शिगमोत्सव सेलिब्रेट जातलो सुरवातीक फोंडेच्यान जाल्लो आनी मागीर पणजी आनी मडगांवत आशिल्लो तो उत्साह वाडत रावलो आनी भुरग्यां भितर उत्साह वाडटा त्या प्रमाणे सरकारानूय चिंतले आनी त्या प्रमाणे आज 18 जवळ जवळ मतदारसंघ 15 दिसान हो उत्सव मनयता करता आसतना आमची परंपरा आमचे दायज फाटली सगळी आमची संस्कृती पयली जाल्यार शिगम्याचे एक इम्पॉर्टंट स्थान आसा फेस्टिविटीज कॅलेंडरान आणि पर्यटन खात्या जेन्ना आमी आज रिजनरेटिव्ह टुरिझम गोवा बियॉन्ड बीचीस उलयता फेस्टिविटीज आमी वयर काडटा तेन्ना कार्निवल जावं शिगमो जावं फुडें चिखलकालो जावं अशे सांस्कृतीक कार्यक्रम फुडें हाडून वयल्या मळार हाडटा आसतना कल्चरल टुरिझम आनी स्पिरिच्युअल टुरिझम प्रमोट करपाचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा सगळ्या हातूंतल्यान रोमटान नाल्यार चित्ररथ ज्या तरेन ती कला दाखोवपाची तांकां एक हें मेळटा आमकां एक कळटा की गोंयकारां भितर कितलो टॅलंट आसा तो आनी तो टॅलंट हो मॅक्झिमम तांकां हो व्यासपीठ मेळटा एकूच सगळ्या आमच्या कमिटीक आमी सगळ्या डिपार्टमेंटान सांगलां जाता जाल्यार 10 पर्यंत सोंपयात म्हणून कारण लेट जातकर मागीर सगळ्यांक तो प्रॉब्लेम जाता तातूंत ते चित्ररथ आनी रोमटां जी आसता ती बेगीन चालू न केल्ल्याक तांकांय चॅलेंजीस आसतात पूण कशें तरी वाट काडची आनी जाता तितले बेगीन कंप्लीट करचे जातूंतल्यान लोकांकूय बऱ्या तरेन पळोवंक मेळटा भुरग्यांक पळोवंक मेळटा जाणट्यांक पळोवंक मेळटा हे सगळें आमी कावन्सिलांक सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केल्ले आसा आज बऱ्या तरेन तांणी ऑर्गनायज केला म्हणून आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर आमदार
मडगाव मतदारसंघाचे बाब दिगंबर कामत जे ऑलरेडी या कमिटीचे अध्यक्ष आसा तांकां आनी तांच्या पूर्ण वांगड्यांक उलोवणीत परबी दिता. कॉंग्रॅच्युलेट देम फॉर हॅव्हिंग ऑर्गनायज्ड इट वेल. आणि तशेंच पर्यटन खातें मुख्यमंत्र्याक घेवन जे नवे नवे विचार आमी कल्चरल टुरिजमाक व्हरतले तातूंत शिगमो असोच फुडें वता आसतना वेगळे वेगळे आमचे सांस्कृतीक मळार कार्यक्रम फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या मडगांवकारांक तशेंच दक्षिण गोंयच्या लोकांक आमची सगळ्यांची उलोवणीत परबी. देव बरें करूं. आयोजित केला ह्या महोत्सवात कंपनीकडे घेऊन करीत शिगमो काल थोड्याच्या आसून महाराष्ट्रात सुरुवात झाला. आज सालसेतीत आसा. सालसेतीच्या या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, भारतीय जनता पार्टीचे आताचे अध्यक्ष दामू नाईक, म्हणजे आमदार बाबुल्लास, पाटीलांचो झेडपी आणि सगळे काउन्सिलर नगराध्यक्ष दामू शिरोडकर आणि त्याचबरोबर व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे काउन्सिलर्स आणि माझ्या मडगांवकार भाव आणि भयणांनो, सगळ्यात पयली तुमकां शिगम्याच्यो उलोवणीत परबी हांव टुरिजम डिपार्टमेंट हांच्या वतीन आमी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या शहरांत शिगम्याच्यो परेड आनी ह्यो खेळयता आनी त्यो पळयता आसतना पळोवपाक हजारांनी लोक हो शिगमो पळोवपा खातीर येता. म्हाका खूब बरें दिसता, कारण कितलेशेच लोक जे आसा हे मोठ्या बऱ्या उमेदीत आनंदात वांटेकारी जातात. आमी आतांच ते 2 पंगड पळयले. पयलो भुरग्यांचो पंगड, तितूंत 500 पेक्षा चड भुरगीं ही सहभागी जाल्ली, वांटेकारी जाल्ली. आनी दुसरो पंगड आमी नारी शक्तीची ताकद ह्यो 150 पेक्षा चड मडगांवांतल्यो महिला आमचे वांटेकारी जाल्यो. बाब दिगंबर कामत हांच्यानी तांकां प्रायजूय दिले. आता सगळ्या महिलांचे खूप खूप अभिनंदन करता. आमी पळयता गोंयची कला आणि संस्कृती रुजोवन दवरपा खातीर आमी जेन्ना घोडे मंडळी पळयली, आमी रोमटा मेळ पळयले, ही संस्कृती दाखोवन दिता गेली कितलींशींच वर्सां आमी आमची संस्कृती विसरूंक ना, तर पारंपारीक ती फुडें व्हरत आसा. गेली 60 वर्सां शिगमो ज्या पद्दतीन म्हणजे सरकारी शिगमो जो टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी खेळयता आणि हे पळोवपाक कल्चरल टुरिजम प्रमोट करपा खातीर शिगमो आसतलो, कार्निवल आसतलो, दिंडी आसतलो, ह्या सारखे विविध उत्सव सातत्यान मडगांवांत हांगासर जाता. आणि हे उत्सव पळोवपाक गोंयच्या लोकां बरोबर भायले लोक सातत्यान येता. टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन आणि गोंय सरकारच्या वतीन तेन्ना हांव म्हणटा की टुरिजम जर आमकां जतन करून दवरपाक जाय आसत, कल्चरल टुरिजम आनीक वाडोवपाक जाय आसत, जाल्यार स्वच्छ सुंदर हरीत गोंय आणि नितळ गोंय आमी दवरचें पडटलें. नितळ गोंय दवरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो सहभाग हो खूब म्हत्वाचो आसा. तुमी सगळे जाण सहभागी जातले हाची हांव अपेक्षा करता. आणि येवपी रोमटा मेळ आसतले किंवा बाकीचे फ्लोट आसतले, प्रायजां कोणाक मेळटली आनी मेळची ना हातून म्हत्व ना, पण वांटेकारी जावप हे म्हत्वाचें आसा. फुडें येवपी सावयवेरेंचो सगळ्यारी वाटेर आसा ते येतात. आत्ता गेल्लो प्रत्येक गांवांतली वेगळी कला, प्रत्येक गांवांतली वेगळी चालीरीत, प्रत्येक गांवांतली वेगळी आयडेंटिटी ह्या निमित्तान लोकांच्या मुखार दवरता, हे चड म्हत्वाचें आसा. आमी जरी म्हटलें की पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत पारंपारीक शिगमो हो वेगवेगळ्या पद्दतीन आमी साजरो करता. सत्तरीचो शिगमो वेगळो, काणकोणाचो शिगमो वेगळो, पैंगिणीचो शिगमो वेगळो, आणि हे सगळें जाता आसतना आमी तरी सुद्दां आमी सगळे जाण गोंयकार म्हणून हो शिगमो मनोवपा खातीर हांगा जमल्यात. आणि तोच पारंपारीक शिगम्याचो काही भाग आमी ह्या सरकारी शिगम्यात वांटेकारी जाता दाखयता. सगळे तिके पंगड आनी फ्लट ल्हान भुरग्यां पासून व्हडा पर्यंत आत्ता जी आमची महिला भगिनी पळयली 75 वर्सांची आमची महिला जी हांगा वांटेकारी जाता, तुम्ही कितलो उत्साह तो पळयात. ह्या शिगम्याच्या निमित्तान एक आमी ताका म्हणटा की गोंयांत हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपाचें काम हे सरकार सदोदीत करता. आणि तो कल्चरल टुरिजमाच्या बरोबर लोकांचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडचो म्हणून गोंय सरकार काम करता. हे टुरिजम फ्लरिश करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, नितळ गोंय, हरीत गोंय हे दवरपाक तुमी सगळे जाण सहभागी करतले. परत एकदा हांव तुमकां शिगम्याच्यो उलोवणीत परबी भेटयता. आणि
प्रत्येक देवाला आणि आपल्या तऱ्हेचे प्रदर्शन घडयता. पांगडाकडे मागता उपकार करून मुखार वचचे. कलाश्री महिला शिल्पोत्सव मंडळाकडे मागता उपकार करून मुखार वचचे. हे परीक्षण चालले आसा. सुंदर असं नृत्याचो आविष्कार तुम्ही हांगा घडयला. परीक्षकांनी त्याची नोंद घेतल्या. उपकार करून मुखार वचचे. नगरसेविका सौदीपा दामोदर शिरोडकर हांचोय सहभाग या पंगडात आसा. आदले उपनगराध्यक्षा आणि विद्यमान नगरसेविका सौ दिपाली दिगंबर सावळ हांचोय सहभाग या महिला पंगडात आमकां दिश्टी पडटा. कर्जळकी तलवार माती शाडू वा लाकूड हाचेपासून केल्ली घोड्याची मुखां आणि बरोबर ही मुखां गांवांतल्या देवा लागीं दवरलेली आसतात. आणि अशा शिगमो उत्सवा वेळार हे घोडेमोडीक नृत्य सादर करपा खातीर हे घोडेमोडणी